मोरजी पेडणे हांगा दोन इन्सिडेंट घडल्या. दोन्ही इन्सिडेंट बुडून मरण आयिल्ले आसात दोगांक. एक आसा फैज अहमेद, पुणेचो तरणाटो आसा, 47 इयर्स ओल्ड. तो आपल्या फॅमिली वांगडा गोंया आयिल्लो फिरपा खातीर. मोरजी हांगा स्टे आशिल्ले ते, आनी दोन भुरगीं आनी वायफा वांगडा ते फिरपाक म्हणून गोंयान आयिल्ले. आयज खंय तरी सकाळी 8:30 सुमार न्हावपाक म्हणून बिचार गेले आसतना त्याचे बुडून डेथ जाल्लेले आसा. दुसरी जी केस आसा राजेश शर्मा, हो जो आसा बेंगलोरचो आसा, त्याचे मरण जाल्लेले आसा. तोय आपल्या फ्रेंडा वांगडा फिरपाक आयिल्लो गोंयान, आनी ते मोरजी हांगा रावताले एका रिसोर्टान. आयज सकाळी तेय न्हावपाक गेले आनी त्याचे डेथ जाल्लेले आसात. एकंदर पेडणे तालुक्यान हरमल, मांद्रे, मोरजी या बीच बेल्टाचेर दिसान दीस जे डेथ जे केस आसात, बुडोवन जे मरण जायत आसात तेची वाडत आसात. सध्या लायफ गार्ड सुद्धा थंयसर आसात, लायफ गार्ड आपले काम करीत आसात. पण खंय तरी हे जे टुरिस्ट जे येतात थंयसर तांकां बोर्ड मारले जरी आसा जाल्यार ते बोर्डाचे वाचिनात, ते पालन करिनात. फुडें वचो नका म्हणून इन्स्ट्रक्शन जरी दिल्या जाल्यार तेचे ते पालन जायना. एकंदर आता आयज जे दोघे जे डेथ जाल्लेले आसा तांकां हॉस्पिटलान हरासर म्हणजे डॉक्टरान तांकां डेथ म्हणून डिक्लेअर केलेले. पेडणे CHC जे आसा थंय व्हरून डॉक्टरान तांकां डेथ म्हणून दोगांक घोशीत केलेले आसात. एकंदर पुणे हांगातलो जो फैज अहमेद 47 इयर्स ओल्ड जो आसा त्याचे मरण आयिल्ले आसा, आनी त्याच बरोबर राजेश शर्मा जो बेंगलोरचो आसा ताचेय मरण जाल्लेले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.